सर्वेस्पराक वाकणात सगळ्या मनशानो देवाक गायोन करा उल्हासानी सर्वेस्पराक वाकणात सगळ्या मनशानो देवाक गायोन करा सर्वेस्पराची सेवा करा आनंदाची भक्ती करा जोडगीता गावून गावून भितर सरा संतोषानेया देवा मुखार हालेलुया 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 सर्वेस्पराक वाकणात सगळ्या मनशानो देवाक गायोन करा उल्हासानी सर्वेस्पराक वाकणात सगळ्या मनशानो देवाक गायोन करा. बाबा भयणीनो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. TFRCC ह्या चॅनलाच्या नांवान कितें भाशेन सगळ्यांक आमच्या हे चॅनल पळयतल्यांक ह्या चॅनलाक आदार दितल्यांक बरे देखणारांक जेजूच्या जिवनपणाची परब आवडटा आनी आयज ह्या कितें भाशेन हे जिवनपणाचे परबेक देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. गेली फाटलीं वर्सां ह्या चॅनलाक जायतो तुमी आदार सहकार दिला आनी कितें भाशेन तुमच्या मागण्या वरवीं तुमच्या आदार सहकारा वरवीं कितें भाशेन तुमी ह्या चॅनलाक लागीं आसात चिटकून आसात त्या बसत देवान तुमचेर आपल्या जिवनपणांत जालोल्या पुता जेजू वरवीं कितें भाशेन तुमकां बरी भलायकी दिवं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. हेंच ओळखून घेवन आयज सगळीं सांगाता खुशालकायेन ह्याचे परबेच्या मिसान आमी वांटो घेवया आनी सगळ्यो आमच्यो गरजो आमचे आटे विटे आमचे उस्के ह्या आल्ताराचेर घालून एक नवो बोरवासो घेवन भाव भयणीनो जेजूच्या जिवनपणाची गवाय जावं आमच्या कुटुंबान जावं आमच्या समुदायान जावं आमच्या फिरगोजेन समाजान जे आमी वावर करता तूं गवायकी दिवंक ह्याच देवाचो उजवाड ताचो आशिर्वाद घेवया. सगळे हात जोडून भक्तीपणान ह्याचे मिसान आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. बाबून ह्या पवित्र दिसाचे भेटेन आमी वांटो घेतना खुशाल जावया. जेजून आमकां सगळ्या पातकांतली मेकळी केल्यान जेजून आमकां बक्षिल्ल्यान त्या कुर्सार रावन जेजून आमकां आपली कृपा वांटल्या आपली काकलूत वांटल्या. हेच ओळखून घेवन ह्या मिसान वांटो घेतना तरी आमी पातकी मोडकून घेवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी त्याच बापा लागीं बक्षणे मागूंक सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर्पवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो नांव उच्चारून सांगता. मनाचे दोन तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बाळगेन सदांच अंकवार मरे सगळ्या देवृतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात पूण प्रार्थून मागता. सर्पवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकलूत कर सोम्या काकूत कर. बाबूनो जेजू जिवन जाला देवाची मोहिमा गावया ताची तूस गावया देवाक वाखाणुया कित्याक जेजून कुर्सा वरवीं आमकां सगळ्यांक पातकाच्या गुलामपणांतली निवारली एक नवी सोडवण आमकां दिली. हेच उद्गारूंक खुशालकायेन व्हडल्या तड्यान आमी देवाची मोहिमा गावया. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या रायात सर्ववेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार
तुका दिन वाचना तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका आकांता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाचे शिली तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात पोहोचला आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्रातल्या संगाती देव बापाचे मुले जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या सरवंडारा तुझ्या एकल्याच पुता वरवीं मरणाचे झोयत व्हरून आयच्या दिसा तुवें सर्गीचो दारवंटो आमकां उगडलय ताच्या झोयती व्हरून पुनर्जीवनपणाची भक्तीन आनी दोबाज्यान आमी परब केल्या तूं रातां तुजो पवित्र आत्मा आमच्या काळजांनी घाल आनी ताचे वरवीं आमचें जिवीत उजवाडाचे आनी बोरवाशान भरलेलें जावं दी आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासनांक धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें जुआवान स्नान पळगोटलें तेतून तावन गालिलियाक सुरू जावन आख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमी जाणत देवान कशे भाशेन नाझरेताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन मागलो तेवूय तुमी आयकलां वेता थंय ताणें बरें शिपडायलें आनी देवचाराचे पदवे खाल आसलोल्यांक बरी केली कित्याक देव तांचे सवे आसलो जुदेवाच्या देसांत आनी जेरुजाल्यांत ताणें केल्यो त्या सगळ्या वस्तूंचे आमी गोवाय एका लांकडार उमकाळावन ताणें ताका जिवेशी मारलो पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका पुनर्जिवंत केलो आनी तो दिश्टी पडूंक निर्मिलें सगळ्या लोकांक न्हय पूण देवान आदी फुडें नेमलोल्या गोवायांक आमीच ते गोवाय तो मेल्ल्यांतलो जिवो जातूच ताचे बरोबर जेवल्याव आनी पियेल्याव ते जिव्या आनी मेल्ल्यांचो मनसुबीदार आपणाक देवान नेमला म्हूण लोकांक परगटूंक आनी ताची साक्षी दिवंक ताणें आमकां आज्ञा दिल्या ताचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं ताच्या नांवान पातकाचें बोगसणें जोडटात म्हूण सगळे प्रवादी ताकाच साक्षी दितात देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावं दी सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया आनीक एकदां म्हणुया सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो मायेमोग मिटमेर नासलोलो इस्रायेलाच्या पुता धुवांनी म्हणचें ताचो मायेमोग मिटमेर नासलोलो आमचो जबाब सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोयत वेलें सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं वर्तीं कर्तुत्वां हांव मरचो ना हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां विनयतलो आमचो जबाब सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातोर
हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. आमचो जबाब सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरूत जावया. बागेवन पावलोन कॉलस्कारान बरयलोले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यात म्हणटच सर्गीचे वस्तूंचेर जावं दी तुमची ओत्रेक. तोय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्यान बसलोलो आसा. तुमची चिंतना सर्गीचे वस्तूंचेर आसूं दी, संवसाराच्या वस्तूंचेर न्हय. कारण तुमी मेल्यात आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बरोबर देवा सोवें लिपलोलें आसा. तुमचें खरें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त, आनी तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी तुमचे बरोबर दिश्टी पडटले आनी ताचे मोहिमेंत तुमकां वांटो मेवतलो. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. जो हांव पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शोभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. सातवड्याच्या पयल्या दिसा मागदलाची मारिया भोव सकाळी अजून काडूक आसतना जेजूच्या फोंडाची आयली. ताणें समाधी वयली फातर काडलेली देखली. देखून सिमोन पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस थंय धांवून वचून ताणें म्हणलें, सोम्याक समाधींतलो काडून गेला आनी ताका खंय घाला तें आमी नोकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो. तो दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस वेगीन धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो. आनी वळू घालून ताणें जमनीर आसल्यो ओली देखल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताच्या फाटल्यान सिमोन पेद्रू पावलो आनी समाधीन भितर गेलो. थंय जमनीर ओल्यो आसल्यो ताणें देखल्यो आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल. ओलींनी अशें न्हय, पूण कुशीन कवळलो तो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलोलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें देखले आनी विस्वास दवरलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो बेल्ल्यांतलो जिवन जावंक जाय आसलो म्हूण ते अजून नोकळो आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या आपुरबायच्या भयणी भावनो, आयचो विशय वचात बोरमाश्यान पुनर्जीवन जेजूक संवसाराक पुरगटात. कालचे रातीच्या जागरणाची वाचपाक जावं उत्पत्ती, जावं सुटकेचे इजायास, जावं पत्र, जावं सुवर्तमान आनी आयचे धर्मजाचो इतिहास दिसाचो आनी बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयले चिटीन कितें भाशेन आमकां आनी आयचे सुवर्तमानान एकूच आमकां उगडापे करता. सत म्हणल्यार बोरमासो. बाबनो, देवान आपलो सोडवणीचो इतिहास कितें भाशेन उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी आयकत आयल्या कशे तरेन आपली सोडवण बाकीत करूंक ताणें तरेकवार फुडाऱ्या वरवीं आपले इस्रायल प्रजेचो भावाट सांबाळलो आनी राखलो. कसो? एक नवो भरवसो तांकां दिवन.
इकोस्टान सांपडलेले पातकाच्या गुलाम म्हणून असलेले पोरजेक, पातकाक लागून पयस गेल्ले पोरजेक, भावाक सोडून जियेतले पोरजेक देव त्या त्या काळा वरवीं आपल्या मुळयारां वरवीं आपल्या फुडाऱ्यां वरवीं हे पोरजेक परतून एक नवें जिवीत फाव करता. शेकी देव आपल्या एकल्याच पुता वरवीं मनशा कुडाक जावं पातकांतली, जावं काळोखांतली पिडेंतली, जावं मरणांतली एक नवो बोरवासो तांकां उत्पन्न करता. एक नवो भावार्थ, एक नवो विश्वास तांच्यान वाडयता. बाबा होच भावार्थ जेजून आपल्या बापाशी घेतलेलो भावार्थ आपले पोरजेक ताणें विस्तारलो. ह्याच बोरवाशान तो जियेलो. एका दिसा होच बाप हे मिसांव आपल्याक सहकार करून तो आपल्या सांगाता आसतलो. आनी असल्याच बोरवाशान जेजू बाबनो देवाची येवजणी प्रमाणे ती कारवाराची वाट चलून त्या कुर्साच्या पळोवंगार मरोंक जेजू तयार जालो. होच बोरवासो घेवन ह्याच कुर्सार जेजू मेलो ह्या मनशा कुडाक सोडवून दिवंक, ह्या मनशा कुडाक ह्या पातकाच्या गुलामपणांतली बाबनो निवारूंक. कसो जेजून होच बोरवासो आपल्या जिवितांत दिलो काय. 3 आमकां नमुने मेळटात बाबनो. पयली सातेर आमकां जैरसाची धूव आमी जेन्ना आयकता मार्गूच्या शुभ वर्तमानांत 5वी आवेस्वरान जेन्ना ताची धूव सोंपली, जोरान सांपडलोली, एके भाशेन भाव ताचो निर्शेल्लो आनी तेन्ना जेजू म्हणटा जैरस भियेनाका, तूं वच, तुजी धूव सोंपोंक ना. आनी ह्याच बोरवाशान जेजू ताका घेवन वचून हे धुयेक हात लावून ताका तो मेल्ल्यांतलो जिवणपण दिता. असलो बोरवासो जैरसाचो भावार्थ आनी विश्वास जेजूचेर वाडटा. दुसरो नमुनो आमकां मेळटा ते विधवेचो पूत. 9 गांवांत जेन्ना तिची कूड वताले मातयेक लावन तेन्ना जेजू तुमी भेट्टात म्हणटा तुमी कित्याक रडटात, तो आजून मरूंक ना, तो जिवो आसा. आनी ह्या तिटीक हात लावून ह्या भुरग्याक ह्या विधवेच्या तो नवें जिवीत दिता. तिचो बोरवासो भावार्थ ह्या देवाचेर वाडयता. आनी तिसरो नमुनो आमकां अदीक भावार्थाचो म्हणल्यार लाजरस, जेजूचो मोगाचो इश्ट. आमी जाणा जुवांचे चिटीन 11वे आवेस्वरान जेन्ना लाजरस मरून ताका समाधीन घालतात आनी मेले उपरांत 3 दिसांनी जेन्ना जेजू पावता, जेजू म्हणटा मारता मारयेक भियेनाकात, तुमचो भाव मरूंक ना, तो जिवंत आसा. आनी ह्या फोंडान ताका भायर सर म्हूण हुकूम घालून बाबनो जेजू नुयच लाजरस आनी मारिया मारताचो पूण एकठांय जालोल्या सगळ्या भावार्थ्याचो इस्रायल पोरजेचो बोरवासो आनी विश्वास वाडयता. बाबनो हेच ते मरण. मरण मनशाचो शेवट न्हय पूण मरण जावन आसा एक नव्या जिविताक पावयतली सुरवात. अ न्यू वे टू अ लायफ इटर्नल. आनी हेच जेजू मनशा कुडाक उक्तें करता. जेजू म्हणटा जुवांच्या ह्याच 11व्या आवेस्वरान हांव पुनर्जीवनपणांनी जिवीत आनी जो म्हजेर विश्वास दवरता ताका जिवीत मेळटा. आनी जो मेलोय जाल्यार म्हजे सत मानता तो केन्नाच मरचो ना पूण नव्या जिविताक उठटा. बाबनो असल्याच निर्शेल्ल्यांक, असल्याच आत्मीक जिवितांत मेलोल्यांक जेजूय असलोच नवोच बोरवासो दिता. न्हय फकत पिडेच्या कुडीच्या मरणाक सांपडलेल्यांक पूण आत्मीक मरणाक सांपडलेल्यांक असल्या पातकाच्या गुलामपणांतल्यान जेजू नव्या जिविताक पावयता. मारिया मागदलेन, सामारितान ओस्तरी जी पातकाच्या गुलामपणांक सांपडलेली तांकां एक बोरवासो दिता आनी नव्या जिविताक उडयता आनी म्हणटा हांवूय तुमकां फातरायना, वचात, हांवूय तुमकां दोशी करिना, हांवूय तुमचे नीत करिना पूण वचात, होच बोरवासो घेवन नव्या जिविताक तुमी वेंग मारात. वेचीक पूत आमी आयकला. एके भाशेन निर्शेल्लो आपल्या पातकाक रडटालो एक नवो बोरवासो घेवन एक बापाचे वेगेन तो भितर सरता. झाकियोस एकेच दुसरे तरेन जियेतलो मनीस, एक समाजान पातकाक सांपडलेलो मनीस एक नवो बोरवासो घेवन त्या झाडार चडटा. एक नवी दिशा घेवन कोण तरी आपल्याक वेंगयतलो आनी असल्याच बोरवाशान बोलल्याक झाकियोसाक बाबनो
जेजू म्हणटा जाकियोस आयज हांव तुमगेर रावंक येता सोकळा देव. आनी जाकियोस सोकळा येवन एक नव्या जिविताक एक नव्या उजवाडाक तो वेंग मारता. आमकां पेद्रो आनी तोमास जे की भाशेन भावार्थांक निश्चेल्ले एक ल्हान भावार्थान जियेतले शेलमोणान जियेतले जेन्ना जेजू जिवन जावन तांकां भेटता तेन्ना तांचो भावार्थ ओकोण करता आपलो पवित्र आत्मो तांकां दिता. एक नवो बोरमासो घेवन म्हणटा वचात संवसाराक वचात आनी म्हजो भावार्थ परगटात पवित्र स्नान दियात आनी शिव वर्तमान परगट करात आनी सगळ्या संवसाराक परतून ह्या नव्या जिविताक उठयात. फारिजीव आमकां दिश्टी पडटात निबोर काळजाचे एके भाशेन सदां झूज मांडटले जेजूचेर. तांकांय जेजू एक नव्या जिविताक बोरमासो उत्पन्न करता. जाल्यार भाव भयणो आयची परब आमकां सगळ्यांक आमकां न्हूच कुडीच्या मोडनांतली पूण आमच्या आत्मीक मोडनांतली आमकां नव्यान ह्या फोंडांतली उठून एक नवो हावेस घेवन जिवंक आयज जेजू म्हणटा हांव जिवन जालां आनी हांव तुमकांय ह्याच जिवितान उत्पन्न करता. ह्याच आत्मीक जिवितांतली हांव तुमकां नव्या जिविताक पावयता. आनी तेन्ना जाहीर पावटी आमी आमकांच ह्या आमच्या सोपून ह्या निश्चेल्ल्या आत्म्यांक ह्या की भाशेन मोडून गेल्या पातकाक गुलामपणाक सांपळलेल्या आत्म्यांक जाहीर पावटी भाव भयणो आमी ताका जिवन दवरूंक जाय. जेन्ना आमचो आत्मो जिवंत आसतलो जेन्ना आमचो आत्मो ओकूण आसतलो तेन्ना आमची कूड ह्याच आत्मीकतायेन जियेतली. आमची कूड ह्या जिवंतपणाक वेंग मारतली. पूण जेन्ना आमचो आत्मो मरून वेतलो तेन्ना कूड आमची सोपून वेतली. असलोच बोरमासो जेजू आयज आमकां दिता. कशे भाशेन भाव भयणो असलो बोरमासो जेजून आमकां जो दिलो जे आमकां कितल्या फुडाऱ्यांनी दिलो कसो आयज आमी दुसऱ्यांक हो बोरमासो जावं आमच्या कुटुंबान जावं समुदायान जावं फिरगोजेन जावं समाजान आमी विस्तारतले काय कसो आमी तो परगडटले. थोडेशे आमकां टिप्स कशे थोडेशे आमकां घोडे एक 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 वाट कशी हांव तुमकां दिता कशे तरेन हो बोरमासो दुसऱ्याचो आमच्यांनी उत्पन्न करूंक जाता. पयले सुवातेर दे से कन्फेशन रिस्टोर्स ग्रेस. कुमसाराचो संस्कार नवी कृपा आमकां फुटोशी करता. ते बसो दर दिसाक दर म्हयन्याक जेन्ना हांव पातकान सांपडटा तेन्ना हो कुमसाराचो साक्रामेंत म्हाका एक नवो बोरमासो दिता एक नवे जिविताक वेंग मारूंक. दुसरे सुवातेर म्हजे खासगी आनी कुटुंबीक मागणे जेन्ना आमचें कुटुंब जेन्ना आमचें म्हजें जिवीत एक कोश्टांक सांपडटा एकसूरपणाक सांपडटा पिडेक सांपडटा जेन्ना घुसपा गोंदळाक सांपडटा तेन्ना आमचे मागणे कुटुंबान म्हाका एक बोरमासो दिता. एक सांगात ही सांगाताची वाट चलपाची परिशोधीची वाट चलपाक म्हाका एक घोटाय दिता. समुदायाचे मागणे जेन्ना हांव समुदायान वेता दुसऱ्या कुटुंबाक कश्टवतल्यांक हांव म्हजो कुटुंब म्हजें जिवीत एक बोरमासो जाता एक बोर जाता एक उजवाड जाता तांच्या काडोवकांतली तांकां वयर चडूंक ह्या काडोवकांतली भायर सरूंक. तिसरे सुवातेर भाव भयणो देवाचें उतर जावं तें वाचूंक जावं तें नियाडूंक ताचेर मन घालूंक कशें म्हज्यान तें जिवंक जाता कशें म्हज्या जिवितान एक देख जावंक जाता म्हाकाच आनी दुसऱ्यांक ह्या देवाच्या उतराच्या बोडान ह्या मिसाच्या बलिदानान जेन्ना हें उतर आयकता हाव कॅन आय बी दॅट गॉस्पल हाव कॅन आय बी द गुड न्यूज टू अदर्स when I'm in the family, when I'm in the samudaya, when I'm in the church, when I'm in the society. How can I bring a change with this part of the word of God? हे आमचे भावनो दवरलेले आसा. चवथे सुवातेर म्हज्यो बऱ्यो कन्यो जेन्ना म्हज्यो बऱ्यो कन्यो बोरमासो दितल्यो जाता तेन्ना दुसऱ्यांक काळोखांत आसुल्यांक दुसऱ्यांक कश्टवतल्यांक म्हजी बरी कन्नी एक नवो उजवाड जावंक शकता. जावं मनशां सवे जावं म्हणजे सृश्टी सवे जावं म्हज्या पर्यावरणा सवे कसो म्हज्या बोरमासो दिवंक जाता. जावं दुखवलेल्यांक जावं कश्टांक सांपडलेल्यांक जावं एकसुर्या आसलेल्यांक निराशा आसलेल्यांक कशान म्हजो जेजू भाशेन बोरमासो जावंक जाता. तेन्नाच भाव भयणो आमच्यांनी भावार्थ विश्वास ह्या भाव भयणीचो घोट करूंक जातलो. कसल्याय तुफानाक ती सांपडो कसल्याय ती घुसपा गोंदळाक सांपडो कसल्याय निराशेपणाक ती सांपडो. पूण जेन्ना
म्हजो बोरमासो गोट आसा आनी म्हजो हावेस म्हजी दिशा त्या कुर्सार मारलेल्या जेजूचेर आसा जो जेजू म्हज्या जिविताचो पायलट जो जेजू म्हज्या जिविताचो ड्रायव्हर जो जेजू म्हज्या जिविताचो हेतू तेन्ना भावनो म्हजें तारू जावं म्हजें विमान जावं म्हजी जिविताची गाडी म्हजी जिविताची वाट म्हजी जिविताची पावलां बोरमासो दितेली दुसऱ्याक जातात असलोच बोरमासो वेंगूंक आनी असल्याच बोरमाशान दुसऱ्याक परगटूंक आयज जेजू ह्या मिसान आमकां उलो मारता एका दिसाकूय जायतो लोक एका फ्लायटीन एका ठिकाणार सावन दुसऱ्या ठिकाणार बेतालो आनी तेन्ना मदेंच फ्लायट विमान एका वाऱ्याक सांपडटा आनी सगळे लोक भियेतात आनी चिंतात आयज जालें आमचें मरण आयज आमी उरचे ना आनी तेन्ना एक जाणटो एका ल्हान भुरग्याक आपल्या कानान म्युजीक घालून चिप्स खातालो पळयता आनी कुशालकायेन हांसतालो गायन करतालो आनी तेन्ना तो जाणटो मनीस ह्या भुरग्याक म्हणटा खंय आमी सगळीं मरूंक पावल्या आनी तुका भिरांत दिसना आर यू नॉट अफ्रेड आर यू नॉट स्कॅर्ड आनी तेन्ना तो भुरगो म्हणटा ना आय एम नॉट स्कॅर्ड कित्याक कित्याक ह्या विमानाचो पायलट म्हजो बापूय इज माय डाडा आनी ताणें म्हज्या आवयक बोरमासो दिला ताणें म्हज्या आवयक प्रॉमीस केला की म्हाका कांयच जावंक दिवचो ना आपूण ह्या भुरग्याक सुरक्षीत तुजेशी पावयतलो तो म्हजो पायलट जाल्यार म्हाका भिरांत ना भावनो देव आमच्या जिविताचो पायलट असलो बोरमासो घेवन आमी जो ताच्या सांगाता चलता जाल्यार कोणाची आमकां भिरांत बागून पावलो रोमकारान बरोवन म्हणटा देव जर म्हज्या बागा आसा खंयच्या दुस्मानाची म्हाका भिरांत असलोच बोरमासो घेवन आमी सगळीं सांगाता ही जिविताची वाट भावनो ह्याच बोरमाशान जिवंक आमी देवाची कृपा ह्या मिसान मागुया सगळे आमी हे वेळार उबी रावया आनी आमचो बावाट हे वेळार आमी उचारुया सत मान्न देवाक सर पवित्र बापा स्वर्गान पिकूच्या रोसारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेस समवलो आंकवार मरिताय जल्मलो पोंच प्रताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ले मरे देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सर पवित्र देव बाबाच्या उजव्यान बसलाय तुय तें जिवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोली पवित्र सभे भक्ताचो एकठार आत्म्याचे भक्षणी कुडीचें जेवणपण सासण्याचें जिवीत आमेन ह्याच बोरमाशान भरून ह्या वेळार बाबूनो आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी बापाक उबारुया स्वर्गीच्या बापा फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या कार्दियाल बिस्म साहेबाक सिमाव फेर्नांडीस आमच्या आदारी बिस्माक सगळ्या यादनिकांक आनी सगळ्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांक असल्याच बोरमाशान जिवंक असलोच बोरमासो आपले पवित्र सभेक दिवंक आमी बापाचो आदार तांकां मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमचे काकूत कर स्वर्गीचे बापा आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यां खातीर आमी मागता ह्या देशाच्या फुडाऱ्याच्या कारजमनान अस्वेन रचून हाडलेलो बोरमासो विश्वास भावार्थ तांच्यान उत्पन्न जावन तांणी न्हूच आपल्याचो फायदो पूण संवसाराचो ह्या समाजाचो आनी आपल्या देश कारभार चलयतल्या फौजेचो फायदो पडूंक आनी तांच्या गरजांक पावूंक तांकां न्हीद दिवंक तांची सोडवण करूंक तांकां सगळ्या वायटा विघ्नांतली सांबाळूंक असले काळीजान मन तांकां फाव कर म्हूण बापा आमी तुजे लागीं मागता दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमचे काकूत कर स्वर्गीचे बापा ह्या आमच्या धर्म प्रांतांत आमच्या संवसारांत आमच्या समाजांत आमच्या कुटुंबान आमच्या समुदायान जायतीं भाव भयणां कश्टतात जायतीं निराशे आसात जावं आपल्या वावराक लागून आपल्या जिविताक लागून जावं आपल्या संस्काराक लागून आपल्या कुटुंबाक लागून जावं आपल्या धंद्याक लागून जावं आपल्या शिकपाक लागून
जायती निराशी जाल्ले आसात, जायते कोश्ट भार घेवन जियेतात. असल्यांचो भौरमासो तूं वाडय, असल्या तूं सांगाता रावन कितें भाशेन तांकां असले काळोखांतली, असले वायट विघ्नांतली तांकां निवार आनी नवो भौरमासो घेवन तांणी दुसऱ्याक बरी देख जावन हे वेळार तुजी कृपा तांकां मागता. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमचे काकूत कर. सर्गींच्या मोळ बापा, आमी आमच्या सगळ्या भावार्थ्याचो उडास करता. सगळ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. अपवित्र सभेचो वावर फुडें व्हरतना जायत्यो आडकुड्यो, जायते कोश्ट तांकां आसतले, जायते आपलेपण गर्व भितर सरतले. तेन्ना तांणी जेजून आपले शिसाचे पांय धुले. जेजू कुर्सार कालबार दोंगर चडलो, जेजू त्या कुर्सार मेलो आमच्या मोगा पासत. हें ओळखून घेवन आपल्याची चिती नासतना दुसऱ्याची मोगान सेवा करूंक आनी पवित्र सभेची सेवा करतना आपूण देवाची ह्या पवित्र सभेच्या मोगाची सेवा करता म्हूण असले मन काडीस तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमचे काकूत कर. सर्गींच्या मोहळ बापा, TFRCCA चॅनल जायते वावुरता हो तुजो मोग संवसाराक परगटूंक. आपल्या चॅनला वरवीं जावं संस्कारा वरवीं जावं तरेकवार वाटांनी सगळ्या संवसाराक पावूंक, सगळ्यांची काळजां मनां न्हवसरूंक आनी सगळ्यांक एक बरी जिविताची देख जावंक जावं हे वावुरतल्यांक सगळ्यांक तुजो आशिर्वाद दी. तांकां बरी भलायकी फाव कर आनी केरी भाशेन पवित्र सभेची शिकवण सगळ्या मनशा कुडाक पावूंक हे चॅनला वरवीं आदार सहकार दितल्यांक, बरे देखणारांक बरी भलायकी दी आनी तांकां पवित्र सभेच्या भावार्थान असल्याच भरवशान तांचो फुडलो वावर, तांच्यो येवजण्यो शार्ती पावय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमचे काकूत कर. बाब न्हू या आनी आमची सगळी मागणी, आमच्या काळजाचे उद्गार आमी आल्ताराचेर घालून आमकां सगळ्यांक जेजूच्या जिवणपणाचे भागेली कर आनी ह्या जिवणपणाचे गवाय जावन होच बरवस आमी एकामेकाक दिवंक आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या रोस्तार आमी तुका दिनवासता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो उंडो आमी तुका भेटयता. तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या रोस्तार आमी तुका दिनवासता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखाचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाग बालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. तुज्यापूर बेच्या भयणी भावनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पविदार देव बापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आखी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मरणान जिवणपणाच्या हे बलिदाना वरवीं तुजे पवित्र सभा नवो जीव आनी पसून घेवन वाडत वेता. हे मनान धरून पास परबेच्या संतसान भोवलेल्या काळजांनी आमी तुका भेटयता तें बलिदान एक नव्या बोरमाशाची किट्टी आमच्या काळजांनी पेटोवंक आनी असोच ह्याच बोरमाशान ह्याच बलिदानाच्या बोडान आमी भावार्थ विश्वास तुजेर वाडोवंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्ये वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक
दिनवासुया ओयोशामी कोरूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व कडे आमी तुका वाखाणूंक फावो अदीक करून ह्या उत्तम दिसाक तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली तोच तो दुलोब निरोपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मोन्नाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पासकाच्या संदेशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दरबार निरोतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्लाच्या वैभवान पूण सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय पूण सर्गी तुका सोय सोय बापा परस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंद्रिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले हेच कोशेन कोस मरून सोसुंगेचे यादी ताणे ओंडो घेतलो तुका दिन बसून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी मोडले हो तुम्ही समेस घेयात आनी कायात हे मोजे कूड तुमचे पासत समोर पोचे तेच परी जेवण जातोच ताणे कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी मोडले तुम्ही हे समेज घेयात आनी हातले हे पियेयात ही मोज्या रोगताची ही कास नव्यानी सासणी कराराचे हे रोगो पातकाचे हे बोगसणे मेळच्यान तुमचे हे पासोत आनी सोमेस मनशा पासोत तेव्हा रोहतले हे मोज्या उडासा कोरा बाभाळताचो गुण परगोटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता जिविताचो उंड आनी सोडवणीची कास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा समेत सांग पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर वीस चालवलेचे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमचे गोवळी बापा सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलत कर तांकां तुजी सगळी मेल्ले समेत सांग तुजें परजोडीत मुखामोड पडूंक फाव कर आमा समेसाची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्यांची बापा दया कर आंकवार मारी देवाची माई सांगा ती बायगून जुजेत मोगाचो पोती बायगून धरून आनी सर्व काडीत तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासरीच्या सुखांत आमकां वांटो दी तरी सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वनून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन भाव भयणीनो जेजू जीवन जालो तो मरून उरोंक ना समाधीन उरोंक ना पूण नवें जीवन जावन ताणें आमचो भरवसो वाडयला नव्या जिविताक आमकां पावोवंक ताणें आमकां भास दिल्या जेजू आमच्या जिवितांत सदांच चलता आनी दर दिसाच्या बलिदानान
होच विश्वास तो आमचो गोड करता, ओखूण करता. असलोच बोरमासो घेवन ह्याच पुनर्जीवन जाल्या जेजूक आमी गोवायकी दिवंक, पवित्र आत्म्याचे बोड, ताची घोटाय, ताची देणी हे वेळार आमकां मागूंक. आनीक एकदां आमी सगळीं बापाक पुरो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशेतांव, तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबसके आमकां दी, स्वर्गीच्या सुखाक. आनी आमच्या सोरबंडारा जेजू क्रिस्त चेड्यांक आमी बोरमाशेन ओतरेकताव, तर आमकां तुजे उदार काकुतेन सोर पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी आनी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरुमता म्हणलें, आनी तूं आयज आमकां जोणेकल्याक म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती म्हजो उजवाड, म्हजो बोरमासो तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुमयेत शांती ताचो मोग, ताचो बोरमासो भावार्थ सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. जेजू जिवन जाला, ह्याच जिवनपणाचो मोग हे वेळार शांतींतल्यान, ह्याच मोगाचे बेगेंतल्यान आमी एकामेकाक वांटुया. त्यांचे आसूं, त्यांचे आसूं, त्यांचे आसूं, त्यांचे आसूं. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची कागूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची कागूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. जिसू क्रिस्ताची पडी जावं मिशन वरवीं आमी तुज्या शास्त्री जिवीत मेळो. तुवें जेजू क्रिस्ताची पडी शोभेन आमी आज कडेन जातले. जेजू समाधीन ना, तो जिवन जाला. दोरमिसाच्या बलिदानांत आमच्या तो काळजांनी येता, एक भास घेवन येता, एक आमकां कुरपा घेवन येता, एक बोरमासो आमकां दिवन येता. सगळ्या वायटा विघ्नांतली, कोश्टा विघ्नांतली, सगळ्या निराशेपणांतली, पिडेंतली आमकां जेजू निवारता, आमकां सोडवून दिता. असलोच बोरमासो घेवन आमी जेजू भाशेन दुसऱ्यांक सोडवून दिवंक, दुसऱ्यांक नवें जिवीत दिवंक आयज जेजू आमकां उलो मारता. ह्याच जेजू घेवंक आयली, ह्याच बोरमाशेन जिवंक आयली, होच भावार्थो घोट करूंक आयली. ती सगळी आमी सुभागी. सोमया, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. फुडें आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून मागता. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कुडसोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्काच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नवी केल्यान, नवी जीण मोवाडायन तूं राख, सांबाळ आनी वाडय. आनी जेजू बरोबर मैमेवंत पुनर्जीवनपणाच्या प्रकाशान सासणाचें सूख भोगूंक आमचो बोरमासो भावार्थ विश्वास तुजेर वाडय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आनी सर पवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आनी तुमच्या वावराच्या कुटुंबाची देवान आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान एकामेकाक बरोवसो दिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओड उपकार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय.
जोई जोई मनांतलो जेजू सोलो जोई जोई मनांतलो जीवन जालो जोई जोई मनांतलो जेजू सोलो जोई जोई Sorput veda roznara Kujdi koso Ponato Kona chandoruca Jivitacha Gonara Durdir gula Monato Kona chandoruca Onatlo জীবন জালো জয়ী জয় অনাত্ল Jesus হলো জয়ী জয় অনাত্ল জীবন